manacha vedarame. Naman Maria कृपेन बरले सवेस पोतशताय सा असुरा म्हणजे ते सदव आणि शिदवचा पुछेसो Bhagavad Mare devache mai apapya gati vineti आता आमच्या मनाच्या वेडारमे. नमान Maria कृपेन बरले सवेस पोतशताय सा असुरा म्हणजे ते सदव आणि शिदवचा पुछेसो Bhagavad Mare devache mai apapya gati vineti आता आमच्या मनाच्या वेडारमे. नमान Maria कृपेन बरले सवेस पोतशताय सा असुरा म्हणजे ते सदव आणि शिदवचा पुछेसो Bhagavad Mare devache mai apapya gati vineti आता आमच्या मनाच्या वेडारमे. नमान Maria कृपेन बरले सवेस पोतशताय सा असुरामध्ये ते सदव आणि शिदवचा पुछेसो Bhagavad Mare devache mai apapya gati vineti आता आमच्या मनाच्या वेडारमे. नमान Maria कृपेन बरले सवेस पोतशताय सा असुरामध्ये ते सदव आणि शिदवचा पुछेसो Bhagavad Mare devache mai apapya gati vineti आता आमच्या मनाच्या वेडारमे. नमान Maria कृपेन बरले सवेस पोतशताय सा असुरामध्ये ते सदव आणि शिदवचा पुछेसो Bhagavad Mare devache mai apapya gati vineti आता आमच्या मनाच्या वेडारमे. नमान Maria कृपेन बरले सवेस पोतशताय सा असुरामध्ये ते सदव आणि शिदवचा पुछेसो Bhagavad Mare devache mai apapya gati vineti आता आमच्या मनाच्या वेडारमे. नमान Maria कृपेन बरले सवेस पोतशताय सा असुरामध्ये ते सदव आणि शिदवचा पुछेसो Bhagavad Mare devache mai apapya gati vineti आता आमच्या मनाच्या वेडारमे. नमान Maria कृपेन बरले सवेस पोतशताय सा असुरामध्ये ते सदव आणि शिदवचा पुछेसो Bhagavad Mare devache mai apapya gati vineti आता आमच्या मनाच्या वेडारमे. महिमा बाकान पुत्राक आणि पवित्र आत्म्यान आधी आणि सदा सदा काल आमेन. व म्हज्या शेतस बोगस आमकां आमकानाच्या वशांतली वर्सवल्या आत्म्यान सकाळ बोकरन सहकरच आसलेल्यांक चवथा मिस्तेर स्वामी जेजूच्या मरणा उपरांत आंकवा सभा अर्सनी सरकार केली. आमची बापा स्वर्गीच्या तुझ्या नांव पवित्र जावं, तुझ्या राय्यात आमकां येवं, तुजी कशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपदा एक रायच आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पुडो दिवं नाका पूण नरकांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरोले सवेस पोवचे तें साव स्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो आपूच जेजू. भाग्यंती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सवेस पोवचे तें साव स्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो आपूच जेजू. भाग्यंती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सवेस पोवचे तें साव स्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो आपूच जेजू. भाग्यंती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सवेस पोवचे तें साव स्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो आपूच जेजू. भाग्यंती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सवेस पोवचे तें साव स्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो आपूच जेजू. भाग्यंती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सवेस पोवचे तें साव स्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो आपूच जेजू. भाग्यंती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सवेस पोवचे तें साव स्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो आपूच जेजू. भाग्यंती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सवेस पोवचे तें साव स्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो आपूच जेजू. भाग्यंती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सवेस पोवचे तें साव स्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो आपूच जेजू. भाग्यंती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरोले सवेस पोवचे तें साव स्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो आपूच जेजू. भाग्यंती मरे देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजूस बोगस आमकां आमकानाच्या वशांतली वर सगल्या आत्म्यान सकाळ बोकरून सरकरच आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर सांत श्रीदारान आंकवा मरयेच्या मस्तकार मुगट घातलो आनी केली तिका सरकार आनी संवसाराची राणी. आमची बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आमकां दी आनी आमी आमच्या इश्टकाऱ्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां तांड्या पुडी नाका पूण वायटांतली आमकां दिवर. नमान मरे कृपेन बरले सवेस पोतशें ताय आसा असर आमचे ते सदो आनी सदोवचो आपूच जेजू. भाग्यात मरे देवाचे माये पाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सवेस पोतशें ताय आसा असर आमचे ते सदो आनी सदोवचो आपूच जेजू.
Kahit Maria देवाची माई आपापल्या गातीने ती कोड आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सवेस पोतशे तायसा असुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुच्छे येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गातीने ती कोड आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सवेस पोतशे तायसा असुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुच्छे येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गातीने ती कोड आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सवेस पोतशे तायसा असुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुच्छे येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गातीने ती कोड आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सवेस पोतशे तायसा असुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुच्छे येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गातीने ती कोड आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सवेस पोतशे तायसा असुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुच्छे येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गातीने ती कोड आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सवेस पोतशे तायसा असुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुच्छे येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गातीने ती कोड आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सवेस पोतशे तायसा असुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुच्छे येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गातीने ती कोड आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सवेस पोतशे तायसा असुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुच्छे येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गातीने ती कोड आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप पुत्रक आणि पवित्र आत्म्याक अति आधी सदा सदा काल आमेन. व मुशा शेजूस बघस आमकां आमकानाच्या विषयांतली वाट सवल्या आत्म्या सका बो करून सळकळत असलेल्या नमान राणी हकुतशे माय तुझ की आमचे जिवीत अमृत आणि बोरवासा आम्ही पोटी शेवेची बाळकां तुका उलो मागता ह्या दुखाच्या गंडान तुसका सोडून रुदन करून माय तुका प्रार्थना आमची दया शिरातनी तुझी काकुदिशान दर आमचेर घाल तुका नले जरूर बाखवा मरिया बरे सापरान तुझा पुच्छे येसू आमकां दाखय जेसू आमकां दाखय. बागेन ते वेश मे आमच्या जन्माक जेसू मृत बसले आमकां फावत जावच्याक आमची बापा सईच्या तुझें नांव पोविजा तुझे रायज आमकां येवंक तुजी कशी सहकार जाता तशी संवसारांचा स्पॉटचो एक रायज आमकां दी आनी आमच्या इस्कोल्या बक्षिता तशी आमची बदकां बगोस आनी आमकां धाडण्या पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां आनी नमान मरे कृपेन भरले सवेस पोतशे तायसा अस्त्रामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुच्छे येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गातीने ती कोड आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सवेस पोतशे तायसा अस्त्रामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुच्छे येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गातीने ती कोड आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सवेस पोतशे तायसा अस्त्रामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुच्छे येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गातीने ती कोड आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप पुत्रान पवित्र आत्म्या अति आधी सदा एक आमचे बाबा नमान मरे पाप साहेबाच्या त्या साप असत आमची बापा सईच्या तुझे नाव पोविजा तुझे राय चमकायो तुझी कशी सहकार जाता तशी संवसारांचा स्पॉटचो एक रायज आमकां दी आनी आमी आमच्या इस्कोल्या बक्षिता तशी आमची बदकां बगोस आनी आमकां धाडण्या पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां आनी नमान मरे कृपेन भरले सवेस पोतशे तायसा अस्त्रामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुच्छे येसू भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या गातीने ती कोड आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप पुत्रान पवित्र आत्म्या अति आधी सदा
या मुक्तीन सोमल्या गायन करून येता विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता आत्म्या सोदान बाबा बसूंक येता तुका आत्म्या सोदान बाबा बसूंक येता तुका. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुमकां दिवं. आज आमचे मोदे फादर सावियो डिसोज आहा तो जावन आसा डिरेक्टर आमच्या डायसिजन यूथ म्हणटकूच किरीत भाशेन फादर तुका आमचे फिरगोजेन मायमोगाचो येवकार. आज देवाच्या उतराची मोडणी आमकां तो दितलो आनी विसाची समोरुमणी आमच्या ह्या तरणाट्यां खातीर तो भेटयता. आमी ताका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचेर आनी ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण आदी फुडें ताका बरे भलायकी आसूं आनी देवान ताचेर उदीक आनी उदीक आपलो आशिर्वाद घालून ह्या तरणाटे सवेंचो वावर तो करतात तो उदीक फळादीक जावं म्हूण आमी मागतना ताचे खातीर आमी मागता. देवान ताका बरे भाशेन सांबाळूंक आनी आपले यादीकपण आनी मुर्यादपण बरे भाशेन ताणें चलोवंक ताका कृपा दिवं. ह्या सावंड्यांनी फादर तुका हे मिसाचे भेटेन आमी येवकार दिता. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मारयेन बावार्थाची आकारणी जिवितांत आपणायली आनी होच बावार्थ ती जियोंक तिचो प्रयत्न जालो. प्रितीच्या इश्टानो आनी म्हज्या मोगाल तरणाट्यानो, बावार्थाची आकारणी फेथ फॉर्मेशन सो व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस. आनी मारिया एक तरणाटें कशें हाचो म्हत्व आपल्या जिवितांत समजली. लेट अस ऑल्सो प्रे दॅट वी मायट अंडरस्टँड हाव इम्पॉर्टंट फेथ फॉर अस पर्सनली शूड बी. हें आयज मोन ह्या नोवेनांतल्यान आमकां आनी सगळ्या तरणाट्यांक आयच्या दिसा भावार्थान आमी मागून घेवया. आनी जायते फावटी घडयेक आमी सगळ्या हेर वस्तूंक आमच्या जिवितांत म्हत्व दिलां, पूण भावार्थ आमचो खंय ना खंय तरी आमी विसरल्या, ताका म्हत्व दिवंक आमी चुकल्या. असल्या आमच्या स्वभावा पासत दूख धरुया, देवा बापाचें बोगसणें आमकां मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी चड पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत बागीबोन सदांच सांकवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. प्रार्थुया ही बरी संदी आमकां. लेट्स प्रे दॅट द लॉर्ड मायट स्ट्रेंथन आवर फेथ. आमचो भावार्थ कोट जावंक आमच्या आनी खेरीत भाशेन उरलेल्या तरणाट्यां पासत भावार्थान ह्या वेळार उगेपणी मागुया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या एकल्याच पुतान एके नित्यांक वा एक कुशींत मनशां स्वयं घेवंक तुजी खुशी जाली. देखून खरेंच ती देवाची आवय म्हूण आमी सोत मानता. तिच्या आदारान मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताचेर तीर बावार्थ दवरूंक आनी तिणें ताका घेतला त्याच मोगान
आमच्याय काळजांनी ताका घेवंक आमकां फावो जावं म्हूण मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनाक. Amen. आयजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. जाका इस्रायेलान हो पवित्र म्हूण वंडितात तो सर्वेस्पोर देव म्हणटा. कोरेंच सायोनाच्या परजे जेरुजाल्यांत तूं बिराड करतली आनी आनीक रुदोन करची न्हय. तुजो उलो कानार पडटाना फुडेंच तो तुजी दया करतलो. तुजो तालो आयकोना फुडेंच तो ताका जाप दितलो. सोरेस्परान तुका दोगदोगाचो उंडो आनी उपोत्र्याचें उदक दितोच हो तुजो गुरुजी आनीक लिपोवन रावचो ना. पूण तुजेच दोयाली तुज्या गुरुजीक तूं देख दितोली. तुज्या उजव्यान व दाव्यान वच. हें तुजें फाटल्यान तुजी कान हें उतरां आयकतले. हीच ती वाट तसोच चलून वच. जमनींत पी वोगताय ताका तो पावस धाडटलो आनी जो उंडो जमनीर उत्पन्न करता तो रुचीचो आनी घोटाळेचो जातलो. त्या दिसांनी तुजी गोरवां लांब रूद मोणयानार चोरतली. जमीन कामायेस करपी बैल आनी गाडवां सुपान वारतें दिवन आनी धात्र्यान किसोन नितोल केल्लो कारवो ओरोफ काडटली. ज्या दिसा खांताचो बसून जातलो त्या व्हडल्या निसंतयाच्या दिसा सगळें उंच प्रवाताचेर आनी सगळें दोंगराचेर जोरी फुट्टल्यो आनी उदकाचे वाल व्हांवतले. सर्वेस्पोर आपुणूच मार फार करून आपले हे पोरजेचे घाये बांदून बरें करतलो. त्या दिसा चान्ने सुर्याच्या वता इतले कडक जातले आनी 7 दिसांचें वत एकाच दिसा पडटले. त्याच भाशेन वत 7 फावटी कडोक लागतले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरात ती सगळी सुबाही. परतून म्हणया. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळी सुभागी. सोरेस्पराक वाकाणात तो भोव खरो. ताच्या मानाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाल. ताका आनीक वाकाणूक फावो. जेरुजाल्याचें शार सोरेस्परानूच नव्यान बांदलां. इस्रायलाच्या हे परजेक तोच परतून हाडटा. जबाब. सोरेस्पराचेर विस्वास दवरात ती सगळी सुभागी. पापसोल्ली काळजां तो नव्यान बरी करता. तांचे घाये बांदून तो पेकयता. नोकेंत्राचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. देवाचें. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळी सुभागी. थोर आनी बलिश्ट आमचो सर्वेस्पोर. तांचे जाणवायेक मीत मेरना. कालक्यांत सर्वेस्पोर उंच काडटा. नोश्त्यांक तोच जमनीर शेवटिता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरात ती सगळी सुभागी. उद्गार. सर्वेspora, soy, सर्वेspora, सर्वेspora, soy, सर्वेspora, सर्वेspora, soy, सर्वेspora, 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 soy. सर्वेस्पोर आमचो मनसुबीदार. ताणेंच आमकां समूर्त दिल्या. तो आमचो राजा. तोच आमची सोडवण करतलो.
Sorvespora, sui, sorvespora. Sorvespora, sui, sorvespora. Sorvespora, sui, sorvespora. Sorvespora, sorvespora, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. सोव्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या एका नोगरांत देवान गाब्रियल दुताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका, देवाचे चोड अपुरबायेची, सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम गाबोल्ली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, तूं देवाचे अपुरबायेची. आयक, तूं गोरबेस जातोली आनी एका पुताक जल्म दितोली आनी जेजू हें नांव ताका तूं दितोली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हडतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासणाच्या सासणांक रास चलयतलो आनी ताचें राज केदनांच सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हडत्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन उत्तार पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वाश्टी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हटलोलें कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पोराची चाकर, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिल्लो खडसडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या इश्टांनो आनी म्हज्या अपुरबायेच्या तरणाट्यांनो, हांव सेमिनारिस्ट कसो आसतना आमकां तांजावूर तमिळनाडू एका मिशन स्टेशनाचेर व्हेलेले. आय रिमेंबर अ ब्युटिफूल एक्सपिरियन्स, कित्याक ह्या खेड्या गांवांनी आमकां थंयचो धाडलेले पळोवपाक कशे भाशेन पाद्री जावं कॅतेकिस्ट हो धर्म परगटणेचो वावर फुडें व्हरता तो. म्हाका याद जाता, एज वी वर इंटरॅक्टींग, थंयसर कॅतेकिस्टां आसलीं पळय, तातूंतल्या एका चेडवाक रावंड अबावट से 18-20 year old ताका उबें केलें आनी तें आमचे लागीं उलोय लागलें. देर वॉज समथींग डिफरंट अबावट हर. एज वी वर कन्वर्सिंग वी रियलायज्ड ताका दोळे हा खरें, पूण ताका दिसती पडनासलें. शी वॉज ब्लायंड. एंड बाय द वे, तीं कॅतेकिस्टां थंयसरलीं आनी आमची अंतर आसा. दॅर इज अ बीग डिफरन्स. आमची कॅतेकिस्ट आमी संडे शिकयतात दोतोर न्हू, तीं कॅतेकिस्टां हे भाशेन न्हू. तीं कॅतेकिस्ट गांवांनी वयतात, 2-3 म्हयने तांचे बरोबर थंयसर रावतात आनी हे भाशेन तेणी धर्म परगटणेचो वावर आपलो चालू दवरपाक जाय, हो वावर तेंचो. सो इट्स क्वायट टफ. आमकां जेन्ना ह्या भुरग्याशी उलोवपाक मेळ्ळें, एका आमच्या सेमिनारिस्तान ताका विचारलें, बाय लायक तुका दिसती पडना आनी इतलें आसतनाय बी तूं कसो हो वावर कोत्ता धर्म परगटणेचो? आनी आपले भाशेन न्हू तेणें आमकां सांगलें, समबडी ट्रान्सलेटेड, तें म्हणूंक लागलें, ब्रदर, म्हाका दोळे ना खरें, पूण म्हजे लागीं जीब आसा. आय कांट सी, बट आय स्टील हॅव माय टंग, सो आय कॅन स्पीक. आनी खरेंच म्हाका दिसती पडना, पूण देवान जी म्हाका जीब दिल्या तातूंतल्यान हांव परगटणेचो वावर करतां. प्रितीच्या इश्टांनो, आयच्या दिसा आमी मारयेचेर नदर मारता. कशे भाशेन
भावार्थाचे आकारणेंत आमी सदांच जिवितान म्हत्व दिवंक जाय पळय तें. एंड नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द थीम फॉर द डे. हांवें आतां हो शर्माव करपाक जाय म्हणून हांव हें सांगता, पूण न्हू आमच्या जिविताचेरूच जरी तर आमी नदर मारीत न्हू, फ्रॉम द टायम दॅट वी आर बॉर्न टील द टायम वी गो टू अ ग्रेव न्हू, आमकां भावार्थान एके भाशेन आमी जियेता, वाडटा. दॅट्स द ब्युटी ऑफ आवर लायफ. आनी इमॅजीन करात आमी जरी तर हो इतलो आमकां लागोन आसा हो भावार्थ आमच्या जिविताक, जरी तर हो भावार्थ आमी खंय तरी सांडलो न्हू, ऑब्वियसली ना वी वील बी लॉस्ट. सांडटलीं आमी. म्हणटकूच आयज जेन्ना आमकां मारिया नमुनो कसो दवरता, आय वूड हॅव सेड आय एम व्हेरी हॅपी टू टेक हर एज एन एग्जाम्पल. कित्याक तें एक तरणाटें आसलें. When this happened, आमी आयज जरी तोचें आयकलां न्हू, when that happened to her, she was also a young girl like you all, a youngster. आयज ताचेर नदर दवरून, आमचो विशयाचेर नदर दवरून दोन वस्तू न्हू आमच्या जिविताक आमी घेवंक जाता. एंड स्पेशली यू माय डियर यंगस्टर्स. पयली वस्त हांव म्हणपाचो न्हू, लेट्स स्टॉप गिवींग एक्सक्युजीस. आमी निबाद दिवपाची बंद करुया. आयज काल न्हू आमचें जिवीत न्हू एक्सक्युजीसांनी भरलां. यू जस्ट रिफ्लेक्ट ओवर इट. कोणें न्हू बरें म्हटलां, इफ देर इज समथींग इम्पॉर्टंट दॅट यू हॅव टू डू ना, यू विल फायंड अ वे. बट इफ इट इज नॉट इम्पॉर्टंट टू यू, यू विल फायंड व्हेरी नायस एज मेनी एक्सक्युजीस. तुका जरी तर खरेंच कितें गरजेचें न्हू, तूं केशे भाशेन वाट सोदतलो आनी यू विल अचीव दॅट. पूण तुका जरी तर खरें मोन ना, तूं तितलेच एक्सक्युजीस सोदतलो, निबा सोदतलो तातूंतलो भायर सरपाक. लायक लेट्स फेस इट, टुडे वी आर इन दीस COVID-19 सिट्युएशन न्हू, आमकां मिसां ना जालीं, एटलीस्ट नाव इट स्टार्टेड लायक नो. एंड मेनी यंगस्टर्स वर टेलिंग मी, फादर बोरींग, थिंग बसोन थिंगा टीव्हीचेर ते धाकट्या फोनाचेर मीस चोवपा पडटा लायक नो. आय विश आय कूड कम फॉर मास हियर. आनी कोण म्हणटा, फादर पळय तेन्ना प्रेयर रूम बा उक्तो आसतालो, थिंगा वचोन बसोंक मेळटालें. आतां थिंगा खंय घरा कडेन ओलोत्री मुखार बसपाचें जायना फादर, इट्स सो डिफिकल्ट. बट सी, वेन वी आर ऑन नेटफ्लिक्स, वेन वी आर ऑन Amazon Prime, कितू वगत आमी एक पिक्चर पळोवन काडिना, आनी तें म्हणल्यार सारकें इंट्रस्ट न्हू, दोळे सारके हालोना, तितून सारके गुल जाल्ले आसता. वी गेट इन दॅट नो. I'm not pointing fingers, Baba, okay? Nobody is pointing fingers to you. But I'm just saying, na, see, this is what we are like, no, sometimes, na? पूण कितें हा पळय, जरी तर तुका खरेंच तें मन हा न्हू, तूं सगळें करूंक जाता, सगळें तुज्यान करूंक जाता. दी अदर डे वन बॉय वॉज टेलिंग मी, तो न्हू बरो ना जालो एंड ही वॉज हॉस्पिटलायज्ड. आय नेवर सॉ इट फ्रॉम दॅट पर्स्पेक्टीव, पूण ताणें म्हाका एके भाशेन अवेर केलो. तो म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर आपूण बरो ना जालो, आपूण हॉस्पिटलान पडलो, एंड नाव वॉट हॅड हॅपन्ड वॉज, कोण लायक तितलो इन आहलो म्हाजेशी बा, नॉट कोवीड, बट ही वॉज हॉस्पिटलायज्ड. तो म्हणटा, फादर वन ब्युटिफूल थिंग हॅपन्ड वीच वूड नॉट हॅव हॅपन्ड अदरवायज. कितें जालें? तो म्हणटा, फादर एवरी डे न्हू म्हाका मीस मेळटालें ऑन द फोन न्हू. सो नॉर्मली आमकां तितलें तें मेळोन आहलें न्हू. तो म्हणटा, फादर म्हाका मीस मेळटालें, आय फेल्ट सो वेरी गूड लायक एंड ही सेड, फादर सी खरेंच कोवीड जालां, हें जालां, तें जालां, बट आय टूक इट एज अ ब्लेसिंग. कित्याक जरी तर हें जावंक नासलें, हांव हॉस्पिटलान पावोन हे भाशेन घोडयेक हांव पिरगोवपाचो, हांव दुकांत आसपाचो, पूण म्हाका फादर मीस मेळ्ळें एंड आय एम हॅपी अबावट इट. आय लूक एट इट इन अ पॉजिटीव वे. जरी तर तुका मोन हा, एवरीथींग कॅन बिकम सो पॉजिटीव इन लायफ. एज दे से न्हू, कितें हूंय, अ पेसिमिस्ट सीज द hole in the mint, optimist sees the mint. नो, mint पळयला न्हू आमी, मिंटान होल आसता पळय तो. कोणाक पळोवपाक जाय तो बुराक पळयता, बट कोण पॉजिटीव आहा पळय तो मनीस तें मिंट पळयता. आनी मारयेन पृथ्वीच्या इश्टान आनी मोगाल तरणाट्यान हेंच केलें. शी वॉज सो पॉजिटीव. शी टूक इट एज एन ऑपॉर्च्युनिटी. तेणें म्हणूंक जातालें न्हू, हांव भुरगें प्लीज आमच्या वाड्यान न्हू आमी कोत्तात न्हू केन्नाय, तें हा कोण हा, अनिता हा, ट्रेसी हा, तेजेशी वच मातसो, गेब्रियल एंजल, ती बरी हा, ती म्हाज्याकीन स्मार्ट न्हू. बट शी डिडंट डू दॅट. शी एक्सेप्टेड द चॅलेंज. शी स्टॉप्ड गिवींग एक्सक्युजीस. हें करुया आमी पयली वस्त. जरी तर भावार्थान आमी वाडोवंक सोदता, लेट्स स्टॉप गिवींग एक्सक्युजीस. दुसरी वस्त, लेट्स प्रायोरिटायज थिंग्स. आमचे न्हू जिवितान जायते फावटी सगळो गोडमेळ जालोलो आहा.
वी हॅवंट प्रायोरिटायज थिंग्स आनी ताका लागून न्हू एक एक पावटी न्हू आमी धांवता वी आर रनिंग अ रॅट रेस लायक ना वी आर रनिंग अ रॅट रेस इट्स सो फनी न्हू जिवितान एक एक पावटी आय रियलायज आमकां पाद्रीक हे जायते पावटी हें पळोवपाक मेवता कितें न्हू मनीस कसो न्हू थोडे जाण न्हू धांवतात दे आर रनिंग अ रॅट रेस हॅव दे गिवन लव टू देयर फॅमिली नो टायम फॉर दॅट दे वर सो बिझी नो have they given time for God? No, they were busy. Why? Because Father, भुरगो न्हू आतां करपाक जाय न्हू पयशे ट्रू ना इट्स ट्रू फादर भुरगें आतां हे वस्तू जावपाक जाय न्हू वेरी ट्रू बट यू नो वॉट यू ऑल्सो नीड टू गिव स्पेस फॉर एवरीथींग त्या वेळार त्यो वस्तू कर पूण सगल्यांक बॅलन्स कर वेन यू लीव असायड गॉड एंड वेन यू प्रायोरिटायज जस्ट वन थिंग मनीस सांडटा मागीर You don't know how to balance the act. And what does faith do, by the way? Faith does one thing for us. It helps us to distinguish the good from the bad. वायटाची बऱ्याची ओळख दिता आमकां बाबाड आनी ताका लागून जिवितांत थोड्यो वस्तू बाबा कितलो हांवें धांवपाक जाय पयशा फाटल्यान कितली गिरेस्तकाय जाय म्हाका ही जाणवाय हो बावार्थ म्हाका दिता and therefore sometimes that becomes very important otherwise you know what will happen आमी कितें करतली जिवितान आमी धांवता ती धांवता न्हूय जायते फावटी न्हू आमकां पाद्री कहे मनीस मोत्ता पळयतना आमी वयचे पडटा न्हू टू एनॉयंट देम त्या वेळार पासून न्हू जायते फावटी थोडे मनीस गोड धरून आसता आपल्या पयशाक कित्याक संवसारान जियेता आसतना तेणे आशेन जियेले पूण मोत्ता पासून तेंकां मागीर तो हुस्को कोण घेवन वयतलो काय ती गिरेस्तकाय कितें जातलें आतां म्हाज्या पयशांचें म्हणटकूच तितलें आमी ह्या संवसाराक धरून रावपाची गरज ना वी हॅव टू प्रायोरिटायज आनी ताका लागून न्हू देवाक आमी पयलो वयलो जागो दिता उरलेल्यो सगल्यो वस्तू आपशींच थाऱ्यार पडटल्यो एवरीथींग एल्स वील फॉल इन प्लेस एंड देरफॉर वी नीड टू प्रायोरिटायज थिंग्स इन लायफ एंड गिव द स्पेस दॅट गॉड हॅज टू बी गिवन ह्यो दोन वस्तू आयज आमी जिवितान करुया आनी निमणे वक्तार हांव तुमकां म्हणपाचो हीच संदी घेवन शाबासकी दिता यू स्पेशली Chikalim youth, you know, you all have been very active these days, no? जायतो बोवाळ चल्ला ह्या दिसांनी आख्ख्या गोंयांत ओके आनी एके भाशेन आमच्या गोंयच्या सोबितायेचेर एके भाशेन आक्रमण जालां आनी असल्या वेळार तुमी तुमच्या यादनिकाच्या आदारान मुखार सरल्यांत एंड यू ऑल आर डुईंग सो मच ब्युटिफूल व्हेरी नायस हॅट्स ऑफ टू यू बट आय वूड हॅव सेड अलॉंग विथ दॅट ऑल्सो एक्सेप्ट द चॅलेंज ऑफ फेथ when the outward life that you are living to save the outside of it also make sure that you are saving the inside of you and that is what a wise person will always end up doing असलीच शिडूकाय तुमी सदांच घेवची आनी असलीच शिडूकायेन तुमी आतां झुजता आसतना न्हूच भायलेंच वातावरण सांबाळपाक पूण तुमकांय तुमचोय बावाड तुमची जीण सांबाळपाक हो तुमी प्रयत्न सदांच चालू दवरतो हेच आमचे आवडे ह्या वेळार आमी मारयेचे विनवणेन बापा मुखार दवरुया आमेन उबी रावया काय आमची मागणी आमच्यो गरजो ह्या वेळार बापा मुखार आमी दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरचेची सेवा करतना सायबीण मायचे देगींतल्यान आनी गुणांतल्यान जेजूचे गोवाय जावन तांकां बाबाची कृपा मागुया सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरचेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी पोरचेक फायद्याक पडटा ते निर्णय घेवंक तांकां बोल आनी कृपा देवा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा पोरचेक सांपडलेल्या आमच्या भाव भयणांक आमी आदार करूंक तांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक मारयेचे शिकवणे वयर जेजूचे गोवाय आमी जावं बापा लागीं मागुया
दोयाल बापा आमचे मागे आयकून घे बापा. आयज आमची जायती तरणाटी गोंय सांबाळूंक नेटान आनी उर्बेन वावुरतात. तोर तांचेर आनी तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा आमचे मागे आयकून घे बापा. भोव सुर्गीच्या बापा, बोडो पुरबाईन ही थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार घातल्या. तुजी दोयाळ नदर तूं आमचेर घाल आनी तुजी खुशी जाल्या ती सगळी आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बसूया. निर्मोल मेढुण्या सोऱ्याची सोम्या शिजून ती गोडलोनी आमचे कोरापले मासरो गो ताणे ओसूक आमच्या आत्म्या म्हज्या इश्टानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर देव मारून घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान भागीवंत मारयेचो कुसवो आपले मोहिमेवंत सोक्तेन भरलो. आमी खरेपणी पवित्र जावचे खातीर तोच मोहिमेवंत आत्मो आतां तुजे वेदीचेर दवरलोली ही आमची देणी पवित्र करूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सर्वेस आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयोबाता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मायेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां.
मुसोळगी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोळपूची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्था